म्हज्या बजेटात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन टुरिझम, IT, इंडस्ट्री आणि एम्प्लॉयमेंट ह्या विशयाचेर भर आसा. ह्या विशयाच्या संबंधातली मंजुरी प्रक्रिया हांव सुटसुटीत करतलो. पुराय आरोग्य क्षेत्राक 2121.86 कोटीची भरीव आर्थीक तरतूद केल्या. गोवा मेडिकल कॉलेजी खातीर 890 कोटी महसूल आणि 181 कोटी कॅपिटल एक्सपेंडिचर मेळून 1071 कोटीचे नियोजन केलां. आरोग्य सेवा संचालना खातीर 838 कोटीची तरतूद केल्या. दक्षिण गोंयांतले 50 बेड आयुष इंटिग्रेटेड हॉस्पिटल 24-25 वर्सां पुराय जातले. गोवा डेंटल कॉलेज हांगा भेट दिवपी नागरिकांक कश्ट उणे करपा खातीर हांव OPD विभाग डिजिटल करपाचो प्रस्ताव मांडटा. भौशीक बांदकाम खात्या खातीर तरतूद 10.75% वाडून 2976 कोटी केल्या. इलेक्ट्रिसिटी व्हेकल सबसिडी आणि संबंधित साधन सुविधा विकासा खातीर 25 कोटीची तरतूद केल्या. सगळे सरकारी विभाग आणि अनुदानित शाळांच्या इमारतीचेर PPP माध्यमांतल्यान 30 मेगावॅट क्षमतेचे सोलार रूफटॉप बसयतले. तशेंच सरकारी शाळांनी व्हर्च्युअली नेट मिटरिंग प्रोजेक्ट चालू करपाचोय विचार आसा. गोंयांतला उदकाचो स्त्रोत आणि नद्यो यांचो सर्वकष अभ्यास जावचो. तशेंच ह्या उदकाच्या स्त्रोताचे संवर्धन करपाक आवश्यक ती म्हायती मेळची म्हणून हांव नदी परिक्रमा उगम से संगम ही कार्यावळ जाहीर करता. 70च्या कोपाड्या हांगच्या गव्हर्मेंट कॅटल ब्रिडींग फार्मात ऑपरेशन थिएटर आणि व्हडल्या जनावरांक पुनर्वसन केंद्र स्थापन करपाचो प्रस्ताव आसा. गोवा दमण आणि दीव खातीरचो गॅझेटर 1979 वर्सा प्रकाशीत जाल्लो आणि त्याचो बदल करिनासतना पुन्हा प्रकाशन 2009 वर्सा जाल्लें. 2023 वर्सा मेरेन आवश्यक ते बदल करून गोवा गॅझेटरची दुसरी आवृत्ती प्रकाशीत करपाचें हांव जाहीर करता. अजुनूय कांय खात्यांनी सेवांचे शुल्क 20 परस कमी आसा. अशा सेवा खातीरचे शुल्क 20 परस कमी आसा. तातूंत दर वर्सा नाममात्र वाड करप. गोंयच्या किनारी भागांनी बेकायदेशीरपणान रेजिडेन्शियल हावजीसचो वापर हॉटेल, होमस्टे, रेस्टॉरंट म्हणून जाता. अशा आस्थापनांक वन टायम एमनेस्टी स्कीम मार्फत निर्धारीत शुल्क भरून ताचो चेंज ऑफ यूज रेग्युलरायज करपाची आमी मोख आसा.